आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. देव बरें करूं. तरणाट्यांचे मुद्दे घेऊन जशी कॉक्रोच जनता पार्टी ही चळवळ मुखार आयल्या तशीच 2017 वर्सा गोंय राखपाच्या हावेशान रेव्होल्युशनरी गोवन्स NGOची सुरवात जाल्ली. मनोज परब ताचे नेतृत्व करतालो. वेगवेगळे मुद्दे घेऊन RGPन लोकांची मनां जिखिल्ली. मुखार RGP एक राजकीय पक्ष जाल्लो. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांनी तांकां उखलून धरले. RGPचो फुडारी विरेश बोरकार सांतांत्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयलो. थंयच्यान खंय RGPत अंतर्गत राजकारण सुरू जालें. हो पॉलिटिकल प्रोसेस चालू जाता जाता आमकां कळोकूच ना की हे जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें तें आतां एक पॉलिटिकल वेन फुडें वयता म्हणून. आनी पर्यंत 2022 इलेक्शन पर्यंत केन्नाच कसलो फिल्टर लागना, कसलेच कॅल्क्युलेशन करूंक ना. आनी विदावट एनी फियर हें रेव्होल्युशन आमी आनी तें इलेक्शनूय कंटेस्ट केल्लें. आयज खंय तरी जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें तें आयज जर आमी पळयत जाल्यार इंटरनल पॉलिटिक्स जे आमी केन्ना चिंतूंक नासलें आमच्या पार्टी भितर जातली म्हणून, हे रेव्होल्युशना भितर जातलें म्हणून इंटरनल पॉलिटिक्स चालू जालें. एज अ प्रेसिडंट हांव हें सगळें कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो. तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. देव बरें करूं. मनोजाच्या राजिनाम्यांतले मुद्दे, RGPचो मुखेली मनोज परबाचो राजिनामो, पक्षाचे अध्यक्षपद आनी सदस्यत्वय सोडले, एक्टिव्ह राजकारणांतल्यान संन्यास, अध्यक्ष म्हणून आपूण कमी पडलो, डर्टी पॉलिटिक्साक विटलो, 9 वर्सां पयलीं गोंय आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्ल्या रेव्होल्युशनाचे डर्टी पॉलिटिक्सांत रूपांतरण, आमी सुरू केल्ल्या रेव्होल्युशनाक लागून गोंयकार जागे जाल्यात हाचें समाधान, पक्षाच्या वांगड्यांनी मडगांवांत चोरया घेतिल्ले बसके उपरांत पक्षान फूट, 9 वर्सांच्या ह्या प्रवासात आपल्या वांगडा राविल्ल्या सगल्यांक देव बरें करूं. मनोजान आपलो मार्ग मेकळो केलो तरी RGPचेर विश्वास दवरिल्ल्या शेकड्यांनी गोंयकारांक RGPच्या फुडाराचो प्रस्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.